थोडे दीस फाटीं आमकां कंप्लेनी येयले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विद्युत भवन म्हणजे हेड ऑफिस तेजे भायर डिपार्टमेंटान 4-5 बोर्ड मारल्या आनी दीस अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर पार्किंग ओनली फॉर स्टाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड ब्रॅकेटान एसेन्शियल सर्विसीस घातला आनी एक ऑर्डर नोटिफिकेशन सो एंड सो. आतां विशय कितें आहा, ह्या पणजे सिटीन कितें एरिया पार्किंग करपा जाय नो पार्किंग करपा जाय हे CCB घेवन पब्लीक नोटीस घालपाची गरज आसा. पब्लिकाक कळपा जाय हे पब्लीक एसेन्शियल सर्वीस कशें आसता. जो एसेन्शियल सर्वीस कोण जाता, जो एमर्जन्सी काम करता, जे आपले लायट ब्रेकडावन जाले त्यो गाडयो भायर काडपाक, तुजे फायर ब्रिगेड, काही विशय एसेन्शियल हितून पडटा. हे स्टाफ येता आपले सबंद दीस ऑफिसान बसलेले आनी तांकां जर रिस्ट्रिक्टेड एरिया जर करीत जाल्यार पब्लिकान खंय पार्क करपाचो हो विशय येता. जर डिपार्टमेंट अशें करूंक सोदता देन गव्हर्मेंट हॅज टू डिसायड. कितलेशे ऑफिसां पणजे आसा. हांव आतां सद्या जुंता हावजा भायर आहा. जुंता हावजान सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट आहा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कितले डिपार्टमेंट. सो हो सबंद रस्तो ब्लॉक करून दवरतले आनी एसेन्शियल सर्वीस म्हणून डिक्लेअर करतले. सो एसेन्शियल सर्विसाचें डेफिनेशन कितें हें पब्लिकाक कळपाक जाय. म्हाका तरी दिसता हेजेर रिव्यू आसपाक जाय की पार्किंग जर गरज आसा नो प्रॉब्लेम टू डिमार्केट, पूण पब्लीक रोडाचेर चेन घालप, लॉक घालप. 2-3 सिनियर सिटीजन पडले, आमकां फोन मारले की बाबा हें कितें चलना. आमी सदां बशिल्ले जेवता, आमी चलत गेले, पडले सकयल ते आनी पडले उपरांत तेंच्यांनी ते चेनान लॉक पयले उपरांत आमकां फोन केले. हांव मागीर स्वता येयलो पळोवपाक हे कितें चलना म्हणून. सो पार्किंग एरिया डिमार्केट पार्किंग एरिया करपाक हरकत ना. अमकें आमकां पार्किंग जाय डिमार्केट कर, पूण सबंद रस्तो तूं चेन लॉक करून घालून पार्किंग करतले इट इज अनएक्सेप्टेबल. And we are decided to take this matter with all agencies of the government and for asking for a review. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.